पहिल्यान पयलीं हांव एक गजाल तुज्या नायकान जो पब्लिकली स्टेटमेंट केला आणि ते माझ्या कडेन येवन ते क्लियर करता तुका पयलीं. पूजा नायकान खंयची आमची इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑथॉरिटी आसा, ओके. पुलीस आसा. हांव पुलिसाक परत एकदा हे केसीची FIR फायल करपाक लायता आणि ताका आफोवन घेवपाक लायता आणि पुराय डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन ही करपाक लायता. ताका कोणाची नांवां घेवपाच्या पयलीं ही म्हाजे कडेन घेवपाची गरज ना. ताणी म्हजी जी इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑथॉरिटी जी आसा पळय न्ही पुलीस डिपार्टमेंट, त्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन ताणी नांवां घेवची आणि ते जी कोणाची नांवां घेतली ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जी कितें घेवपाक जाय, म्हणजे इन्क्लुडींग कोण ऑफिसर्स, कोण मंत्री आसत जाल्यार ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा पळय ते म्हाजे सरकार घेतले हे हांव आतांच्या घडीक सांगता. पण तेजेर थोरो बेश्टेच नांव घेता म्हणून न्ही, ताजेर थोरो इन्व्हेस्टिगेशनूय जाता. त्या खातीर ताका जर ह्या केसीत कितें सांगपाक जाय आसत जाल्यार पब्लीक स्टेटमेंट करच्या पेक्षा आज हांव पुलिसाक ताका कॉल करपाक लायता. त्याने पुलिशेन आणि इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट इज अ मॅजिस्ट्रेट हाज्या समोर करचें. सरकार ट्रान्सपरंट आसा. सरकार कोणाच खातीर खंयसरूच बँड जावचें ना. थॉरोली इन्व्हेस्टिगेशन करून कोणाचेर एक्शन जी घेवपाक जाय पळय न्ही ती घेतले. संजीवनी बरो